भारतीय जनता पार्टीचे सरकार खूप फावटी लोकांना कशें दिसता आम्ही सरकार तुमच्या दारी म्हणजे सरकार बेश्टो एक शो करून येयला कशें दिसता। आज तुमकां खरोखर सांगता हो जो कॅम्प आसा हो स्पेशालिटी कॅम्प आसा। स्पेशालिटी कॅम्प म्हणजे कितें दोळ्याचो बी कॅम्प तसो म्हणटात तसो न्ही। हो जो कॅम्प आसा फक्त अटल आसरा खातीर आसा आनी हाचो धैर्य कितें आसा आमच्या डायरेक्टरान सांगला की तुमकां खूप फावटी कितें आसता मामलेदारा कडल्यान रिपोर्ट हाड, व्हिडिओ कडल्यान रिपोर्ट हाड, झेरॉक्स मशीन ना, प्रिंटिंग मशीन ना। पण आज जर पळयशात सगळे गोष्टी आमच्या हांगा आसात। मामलेदार आसा, डेप्युटी आमचे डायरेक्टर आसा, डेप्युटी डायरेक्टर सगळे ऑफिसर आसा। हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या लोकांक की ह्या संधीचो बऱ्यांतलो बरो फायदो घेयात। नाल्यार केन्ना केन्ना म्हणटा व्हिडिओ सर्टिफिकेट दिना आनी कोण दिना, झेरॉक्स मशीन जाय, सगळी तयारी केल्ली आसा। हे करपा मात्र हेतूच इतको खूप दीस पयलीं लोक येताले आनी आमची 1 वर्स जाली जावंक ना, मागीर आमी मुख्यमंत्र्याच्या कानार घातले, मंत्र्याच्या कानार घातले। मंत्री आमचो इतलो एग्रेसिव्ह आसा की अशें जर आसा जाल्यार आमी गांवां गांवांनी घेवया म्हणपाक लागल्या आनी त्या निमतान आमी एक कॅम्प केलो। आमचो एकच हेतू आसा की सगळे तुमचे फायली जाता तितले जर तुमचे पेपर आसा जाल्यार सगळे आयच्या आज आमी क्लियर करतले आनी त्याच्याय फुडें सांगता जर क्लियर जाले पूण आमी 32 कोटी हे केले माझ्याच मदत हांवें कितलेशे केले। हांव तुमकां प्रॉमिस करता म्हणजे म्हाका मंत्र्यान प्रॉमिस दिला म्हणून सांगता फुडल्या 15 ते म्हयन्यान तुमचे सगळ्यांचे पयशे तुमच्या अकाउंटार येतले। एकच रिक्वेस्ट आसतली की ते पयशे तुम्ही तुमचे बरोबर आमच्या डायरेक्टरान सांगले तशे घराक वापरात, ह्या स्किमीचो फायदो घेयात आनी ॲज युजुअल कशें आसता आमच्याकडे कितेंय जर केले जाल्यार स्किमीक सुद्दां लोक राजकारण करतात ते करू नाकात, लोकांक फायदो घेवन दियात। ह्या ऑफिसान करपाचो एकमेव हेतू इतकोच आशिल्लो तर ह्या ऑफिसान हांगा झेरॉक्स मशीन, प्रिंटिंग मशीन सगळी आसात। सो ती आनी आमकां भायर वचून जाल्यार आमच्या लोकांक सांगले झेरॉक्स काड खंय तरी सोदीत गेले आनी कर आनी कर ते करपाक जायना इतलेच। हे जे आमी सगळे हे जे करता आमदार म्हणून आमी हांव कित्याक करता तर म्हाका आमच्या लोकांचे सगळ्यांचे आनी अटल आश्रम कोण आमी हे व्हडले गरीब धाकट्या लोकांक ताका कितले त्रास जाता तुका आमकां एक वेळ ओके आसतले पूण गरीब धाकट्या लोकांक 1.5 लाख दिता दिसान 1.5 लाख इज अ बीग अमाउंट तुका न्ही व्हडलो अमाउंट आसा तो। सो त्या गरिबांकडे तरी राजकारण करपाक म्हाजो एक प्युअर हेतू इतलोच आशिल्लो की लोकांचे स्किमी बेगीन क्लियर जावचे म्हणून हांव मिनिस्टरा फाटल्यान धाडलो। हांव थँकफूल करता आमच्या डायरेक्टराक तो बाबा आमचे सगळे गोष्टी आयकून घेता। केन्ना केन्ना आमदार लोकांनी तुमी कंप्लेंट केले काय आमी मातशें एक्शन आमदाराचे डायरेक्टराचे म्हणटा कित्याक जायना इतले दीस अशें झगडटा बाबा बरें पाशासान आयकता आमकां गायड करता आनी हाच्याय फुडें आमी सोशल वेलफेअर म्हणटा आनी जे बाकीचे कॅम्प आसात जे एक डिसेबल सर्टिफिकेट म्हणून तो एक गावपाक आमकां लेट जाता किंवा तांकां व्हीलचेअर बी इलेक्ट्रीक मशीन आता आमी ते कशे ते कमी लोक आसता म्हणून साखळे आमी रवींद्र भवनान 2 तारखेक दवरतो त्या स्किमीचो फायदो घेता। स्किमी हा जसे आता डायरेक्टरान सांगला सोशल वेलफेअराचे कितकेशे स्किमी आसा आणि त्याचो फायदो आमच्या सगळ्या बिचोले मतदार संघाच्या सगळ्या आमच्या भावा भयणींक जावपाक जावो। अटल आसरा म्हटल्यार प्रत्येकाक दिसता की आपले एक बारीकशे घर आसचे स्वताचे असे म्हणून सरकारान हे एक स्कीम काडलेली ह्या पयलीं सुद्दां आसली आनी आता ही अटल आश्रमची मातशी पयलीं तितून खुबशे कटकटी आसल्यो पूण आता सरकारान हितून खुबशे सुटसुटीतपणां केल्ली आहा आनी जेंचे पेंडींग आसा तेंचे आता डायरेक्टरान सांगल्या त्या प्रमाणे सगळ्यांक जे अटल आसरा योजनेचो सगळ्यांक फायदो जातलो। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.